मोगाच्यानो खरेंच जिणी बदलपाचो जिणी परिवर्तनाक आमकां दिवचो एक काळ ह्या विशयांत आज थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्या विशयांत देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानांचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा, अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सुर्यो जशें बोऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण तुमी चिंतात? तितलें सुंकगारी करतात न्हय? तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरें जालें? अनभवडतिले गूण तितलें करतात न्हय? तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जायजय सर्व बरीं. देवाचें उतर हें. मोगाच्यानो खरेंच मातसो काळ आयलो म्हणटा आसतना दोन संगती आमच्या गमनाक येतात आनी त्यो जावन आसात. पयलें कुर्साची वाट, तशें म्हळ्यार जेजूच्या पाशांवाचो नियाळ करचे दीस. देखून खरेंच सुरू जाल्ले थावन निमाण्या शुक्रारा पर्यंत आमकां सडावत प्राजीत करच्या विशयांत, जिंजवार करच्या विशयांत आयकूंक मेळटा आनी सांगताच जेजूच्या पाशांवा विशयांत वाचपाक मेळटात. आमकांय तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये म्हणलें तसलीं सोम्याचीं उतरां तसलें आपोवणें आमकां मेळटा. म्हळ्यार आमी कुर्साची वाट करता, जेजूच्या पाशांवाचो नियाळ करता, ताच्या मोरणाचो नियाळ करता. आनी एक विशय त्या खरेंजमांत आमी करचो जावन आसा, प्राजीत. खरेंच मायलो म्हणटा आसतना आमच्या मतीक येवचें आमी जिंजवार करूंक आसा, आमी कांय इल्लो प्राजीत करी जाय, कांय इल्लोसो त्याग करी जाय, सॅक्रिफायस करी जाय आनी हें चिंताप आमच्या मतींत आसात. ही दोनी संगती आमच्या गमनाक येतात. पूण आज प्राजीत उपास हाचो नीज अर्थ कितें म्हणलें आमी समजून काडूंक प्रयत्न करया. खरेंच मातसो काळ खंडीत जावन प्राजीत करचो, जिंजवार करचो, उपास करचो, त्याग करचो काळ. थोडे प्राजीत करतात आनी हाचो संकेत जावन मासली खावचें सोडतात. सदांय म्हणलें बरें जिंजवार खावन आयिल्लो मनीस ह्या 40 दिसांनी मासली खावचें सोडता. तो एक त्याग, तो एक सॅक्रिफायस. थोडे जण च्या पियोवची या काफी पियोवची, सदांची संवय तांची पियोवची, पूण आतां ह्या खरेंजमाच्या दिसांनी तो सोडतात. ह्या बिडी सिगरेट सेवतेले आसात, तांचो त्याग करतात ह्या दिसांनी, खरेंजमाच्या दिसांनी. थोडे जण एक दीस जिंजवार करचे या उपास करतले म्हणून आसात, एक जेवण सोडतले आसात, नाजाल्यार असल्या रितीचें खाण सोडता, तशेल्या रितीचें खाण सोडता. हें पुरो आमचें विधी विधानां आमचे एक खरेंजमाच्या काळार चलोवचें तसलें. आनी प्रत्येक जावन थोडे जण पियोवणें, आमाल पियोवणें सेवचें सोडतात 40 दीस. ह्या दिसांनी कश्टांचें जाल्यारय 40 दिसांनी सेविनासतना रावन तांचो त्याग आनी उपास करून ते ह्या खरेंजमाच्या दिसांनी हें दाखोवन दितात. आदीं मिसाकवेच्या पयलें 12 घंट्याचो उपास म्हणून आसलो. जेजूक एवकरिस्तांत सेवच्याकी पयलें 12 घंट्याचो उपास, म्हळ्यार आदल्या राती जेवल्यार दुसऱ्या दिसा मिसाक वचून एवकरिस्तांतल्या जेजूक सेवल्या उपरांत च्या या कापी या जेवण. ताचे उपरांत ते 12 घंटे आशिल्ले 3 घंटे जाले. ताचे उपरांत 3 घंटे आशिल्ले 1 घंटो जालो. आज 1 घंटोय बारीक कश्टांचो जाला उपास करचें या त्याग करचें. तशें म्हळ्यार आमी हो उपास कित्या खातीर करता म्हणलें तें गरजेचें. भोवशा आमकां तें समजूंक ना. देखून आमच्या जिवितांत त्याग, उपास, सॅक्रिफायस हें पुरा उणें उणें जावन येता.
निजायकी कुंभाराच्या पयलें तो उपास कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूक सेवंक वता जाल्यार ती एक बरी तयाराय करची, ना फावो जाल्ल्या आमी फावो जावच्या खातीर. देखून जेजूक सेवता ताचे संगी एक वटोवंक येता म्हणल्यार त्या उद्देशान आमी तो सॅक्रिफीस या त्याग करचो. देखून तो त्याग आमी करूंक शकता जाल्यार ते आमच्याच बऱ्या खातीर आनी येवकारिस्तांतल्या जेजूक एक करच्या खातीर. आनी ह्याच उद्देशान आमी जेजूचे उतार आयकूं जेजूच्या उतरांत ती एक कडेन जेजूक इसारलें आसा. ताका तांणी इसारलें, त्याग आनी उपास ह्या सॅक्रिफीस जुवांवचे शीस करतात. मातेवाचो वांजेल 9व्या अध्यायांत हें उतार आसा. तवळ जुवांवचे शीस जेजू सरशीन येवन म्हणाले, आमी फारिझेव सबारपोटी उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? आनी हांकां जेजून दिल्ली जाप आसा ही जावन आसा, ओरेत आपणा सांगाता आसता पर्यंत काजाराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशयत गे म्हणून. ओरेताक तांचे जावन खाण व्हरचे दीस येतले आनी तवळ तांणी प्राजीत ह्या उपास करचें पडटलें. तशें म्हळ्यार ओरेत म्हळ्यार जेजू आमच्या सांगाताच आसा वय जाल्यार संपूर्ण तरान आमी सुम्या थंय एकवटल्या जाल्यार त्या वेळार त्याग उपास करची आमकां गरज ना. तशें म्हळ्यार आमच्या त्याग उपासाचो अर्थ आमी सोम्या थंय एकवटूंक करचें प्रयत्न. देखून हर एकल्यानी आमी जर आमचें प्रयत्न बऱ्या रितीन करन सोम्या थंय एकवटूंक मोन केलें तर खंडीत जावन आमचे प्राजिताचे दीस सार्थक जातले. देखून आज उपास आनी प्राजीत करेजमाचे 40 दीस जिंजवार केलो, प्राजीत केलें, उपास केलें. पूण 40 दीस मात्र गी हे आमचे प्रयत्न. ह्या 40 दिसां उपरांत कितें जाता? न्हीद जावन आमी केल्ल्या त्या प्राजिता वरवीं आमकां कांय बरेंपण जाता गी. ह्या 40 दिसाचो उपास आनी प्राजीत जाल्या उपरांत आदले बरीच जियेता गे, जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वतां. देखून आज करेजमाचो काळ आमकां कितें शिकयता? हे सवाल आमचे बरीच इजाईया काळाच्या लोकांन इस्रायल परजेन इसारलें आसा. आमी इस्रायल परजेच्या लोकां विशीं उलोवंक गेले जाल्यार इजाईया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 50 आनी 8व्या अध्यायांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा. तांणी उपास केल्लो, तांणी प्राजीत केल्लें आनी ते म्हणटात, तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून प्राजीत करचें? हें तांचें सवाल जावन आसलें. आनी ह्या सवालाक देव तांकां त्या काळार जाप दिवन म्हणटा, पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात, तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात, ताचे बराबर लढाई झगडेय करतात आनी दया नासतना मुठी मारतात. हे तांच्या काळार जातालें आनी आमी त्याग करता, उपास करता म्हणटा आमच्या काळारी हें चलोवनूच आसा गे म्हणून. देखून प्राजीत काळाचो नीज अर्थ आमी समजो जाय तर आमी जेजून सांगच्या ह्या इजाईया प्रवाद्यान सांगच्या ह्या उतरांक आमी इल्लें कान दिवचें बरें. देखून देव कितें म्हणटा? असलो उपास म्हाका मानवता काय? तो अशें विचारता. आज जर तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. देखून कित्याक जावचें ना? कित्याक म्हळ्यार आमी करचो उपास आमच्या जिविताक संबंद नासलो, कितेंच प्रयोजन आमकां जायना ताचे मरिफात. एक वांटो मात्र आमी करता, दुसरो वांटो आमी सोडून सोडला आनी तो दुसरो वांटो खंयचो? त्याच इजाईया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 50 आनी 8व्या त्या अध्यायांत सोम्याचें उतर अशें आसा, हांव पसंद करतां तो उपास हो, अनितीच्यो सांकळ्यो मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतेल्यांक सुडका दिया, हरयेक जूं मोन उडया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नासलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरोवंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. हो उलो पोरण्या सोल्ल्यांत इजाईया प्रवाद्याच्या पुस्तका मुखांतर आमकां मेळ्ळा तर जेजूच्या मिसांवा विशयंत आमी आयकलां.
लुकाच्या वांजेलांत 4थो अध्याय 16वें तावन 19वें वाक्य पर्यंत आमी वाचलें तर जेजू यांचं मी सांव करता म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेंत असलेल्यांक सुटका कुर्ड्यांक दिश्ट दनसतेल्यांक सवकसाय दिवंक आनी सर्वेस्पराची दयामाया पासारचें वरस तें पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला म्हळ्यार उपरांत जेजून तेंच केलें ताच्या जिवितांत मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायाक आमी गेल्या तर सरपर्जांची झडटी ह्या विशयांत उलयता आसतना थंय जेजू आमकां असली उतरां सांगता हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव पिडेस्त आसुल्लो तुमी म्हजी भेट करूंक आयल्यात हांव उक्तो आसुल्लो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें हांव बंदेंत आसुल्लो तुमी म्हजी भेट केली आनी ते पुरा मुखार आसले म्हणाले केदाळ सोमया हांवें हें केल्लें आनी जेजू म्हणटा केदाळ हें तुमी म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हळ्यार असल्यो दयाळ करण्यो केदाळ आमी करता असलो माया मोग आनी मायपास आमी केदाळ हेरांक दाखयता त्या वेळार आमी तें सोमयाकच दाखयता तसल्यो बऱ्यो करण्यो आमचे थावन भायर येजय देखून आज प्राजीत आनी जिंजवार एक वांटो बारी बरें आमी करचें त्या वरवीं आमी आमच्याच कुडीक एक सकत दोण घेता प्राजीत केल्ले वरवीं जिंजवार केल्ले वरवीं आमच्याच कुडीक एका तराची सकत मेळटा आनी ह्या वरवीं कितें जाता त्या वरवीं आमी भायर येजय आनी आमचें बरें मन हेरान थंय वांटून घेजय कितें करयेत आमी जोएल प्रवादी ताच्या पुस्तकांत 2ऱ्या अध्यायांत आमकां सांगता तुमची वस्तुरां न्ही तुमची काळजां पिंदा म्हणटा तो ताचो अर्थ कितें वस्तुरां पिंजताले पाताक केला म्हणून आपली वस्तुरां पितून हांव चुरचुरलो ह्या बॉक्सांनी मागलें म्हण देखून जोएल प्रवादी म्हणटा तें न्ही तुमची काळजां पिंदा आनी त्या पिंजिल्ल्या काळजांत हांव कितें भायर येजय त्या पिंजिल्ल्या काळजांत हांव दयाळाय भायर येजय आनी तेंच आज आमी आयकलें तुजो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी सर बरें जायजय दयाळाय आमच्या त्या पिंजिल्ल्या काळजांत भायर येवंक जाय मेळ्ळें आसलें काण त्या काळजांत दयाळाय भायर येवची बॉक्सांनी भायर येवचें त्या काळजांत न्हू देवान तुका बक्षिलां तशें तुकाय तुवेंय पेल्याक बक्षूंक जाय म्हणली सोमयाची शिकवण उडास दवरची शेजाऱ्यांक आमी वळखूनच नेनाव जें जानाव आमी हर एकलोय आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणून जियेता जाल्यार वो जावन आसा एक ऐन काळ आमी बदलूंचो आमी भायर वचो आमच्या शेजाऱ्यांक एक भेट करची तांच्या गरजांक पावोवंक आमी प्रयत्न करचे आमच्या वाड्यांत पिडेस्त आसात प्रायवंत आसात कांय एक भेट दिवन 2 शब्द तांच्या लागीं उलयल्यार ती एक दयाळ करणी जायत आनी त्या मनशाक संतोष मेळत आमच्या जिवितांत साध्य आसले कडेन कांय इल्लें बरें करूंक सेवा करूंक आमी प्रयत्न करचें मोगाचें सबार पावटी आमचे मदें हेरांचे विशयांत खबरो करच्यो आसात हेरांचे विशयांत वायट उलोवचें आसा हेरांचें नांव पाड करचें आसा हेरांचें जिवन पिड्ड्यार केल्लें आसा हेरांक बळादी कुरीस तांच्या माथ्यार आमी दिल्ले आसात हो जावन आसा इन काळ आमी परिवर्तन जावन आमचें जिवीत बरें करूंक आमकां दिल्लो एक अवकाश देखून आनी एकल्याचेर वजें घालच्या की हांवें बरें उलोवचें बरेंपण करचें आनी हेरांकी आमी बरें करूंक प्रयत्न करचें आनी ह्या वरवीं म्हजें जिवीत संतोशाचें जाता हांव हेरांक मस्त उपादेश दिवंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत जर तर समाधानाचें माया मोगाचें देवबिरांतेचें वातावरण ना तर म्हजो उपास कित्याक फायद्याक पडटलो म्हजो त्याग उपास प्राजीत हें सगळें म्हज्या जिविताच्या परिवर्तनाक एक वाट जावंक जाय आनी तें सुरू जायजय म्हज्याच घरांत हांव आनी थंयसर हांवें एक समाधानाचें खातीर जायजय थंय हांवें एक मायामोगाचें वातावरण हाडिजय आनी त्या वरवीं म्हजें जिवन कुटुंबांत बरें जायजय भायर येता आसतना हांवें पेल्या थंय दयाळाय दाखयजय बॉक्सानेचो स्पिरीट दाखयजय आनी पेल्या विशयांत बरें उतर हांवें उलोवंक शिकजय आनी त्या वेळार हांवें केल्लें प्राजीत हांवें केल्लो उपास म्हज्या जिवितांत हांवें दाखोवन दिल्लें बरी जालें आनी सार्थक जालें आनी ह्या मरिफात आमी हर एकलोय देवाचीं भुरगीं जावंक पावतले आमी हर एकलोय सोम्यान सांगिल्ले बरी ओरेत आपणा सांगता आसतना उपास करची गरज ना म्हणले बरी आमी सट्टर सोम्या सांगता आसा तर त्या दिसतावन आमकां उपासाची गरज ना कित्याक आमी सोम्यात एकवटल्या असलें एक बागी जिवीत जियोवंक तुका आनी म्हाका सोमेस्तांक देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया मोगळ्या सर्गींच्या बापा ह्या करेजमाच्या दिसांनी आमी प्राजीत करता
उपास करता हांव दंडण करता हांव आनी असो फळ जावन आमचें जिवीत बदलूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. पेल्या थंय मोगा माई पसान जियोंक, पेल्या थंय बोगसनाच्या स्पिरितान दयाळायेन आमी जियोंक आनी एकामेका भाऊ भयणी म्हणून लेखून तुजीं भुरगीं म्हणलें चिंताप आमी आटोवंक तें आमी आमच्या जिवितान दाखोवन दिवंक आमकां तुजो आदार दी. आमेन.